अमेरिकेची मिशिगन युनिव्हर्सिटी आणि सावयवेरेच्या रायकार ॲग्रिकल्चर हायर सेकंडरीमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या पावंड्यार दिवप घेवप सुरू जालां. मिशिगन युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर सावयवेऱ्या वचून भुरग्यांक मेळ्ळे. दोन्ही शिक्षणीक संस्थांनी शिक्षक आणि विद्यार्थी एक्सचेंज कार्यावळ सुरू केल्या. तरणाटे आमचो फुडार, तांचे खातीर अशी संस्था उक्ती करप ही एक बरी गजाल अशें मिशिगनाच्या प्रोफेसरान उलोवन दाखयलें. मिशिगन युनिव्हर्सिटी बरोबर आनीक अश्यो कार्यावळी जावपाच्यो आसात. We are very excited to collaborate with the agriculture school here in Goa, particularly focusing on youth. I think the youth are our future. They will be our future leader. Everywhere we go around the world, there is concern that youth are not participating in agriculture. They are leaving farming, they are leaving agriculture. Today we visited the school. We had a good interactive session with the students of the 11th standard 11th class. And I think these youths are very enthusiastic. They are interested. They are thinking outside the box. We are also, making a joint proposal with Michigan State University and RCPR School of Agriculture to get the benefits of OASI, that is Obama Singh Initiative of Knowledge Transfer, where we could reach out through the Farmers Outreach Program and take care of their grievances, take care of their problems with the knowledge-based initiative and support from Michigan State University. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. आपली शेत जमीन सरकारान घेवची न्ही म्हूण कुंकळ्ळेचो विष्णू देसाय उपासाक बसला. कुंकळ्ळेत सरकारी कार्यालया खातीर विष्णू देसायाची जमीन वता. उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा म्हणटात ताच्या प्रश्नाचेर 27 तारखेर विचार जातलो. एश्युरन्स हांवें इतकें दिलां की 27 तारखेर म्हज्या सीएमाच्या चल्याचें लग्न 26 तारखेर. हांवें सीएमाचें उत्तर कितें तरी उलयतलो जाल्यार तेका हांवें आतां डिस्टर्ब करपाक आयज तेजे बरोबर दिल्ली वयता आतां 6:40 फ्लायटीन. म्हणटकच आय वील टॉक टू हिम. If I get an opportunity, if we sit together, I get an opportunity to talk to him. I'll talk to him. See, on 27th I'll get some sort of an assurance. आयतारा वळवयत 14वें साहित्य संमेलन जाले. कार्यावळीक लेखक संजीव वेरेकार, मुकेश थळी, कवयित्री कालिका बापट, कवी जय नायक आनी हेर साहित्यीक आशिल्ले. तुम लोगों अपने मस्ती में आग लोगों बस्ती में अशें आमचे भितर मी माझा माझी माझा म्हजो पड्डो भायर भुरगीं चौकां भितर आमी लोक आसतात पळय. पूण संजीव तसलो न्ही. ताका समाजाचें सगळेंच पडून गेलां म्हणून ताका ती देवळां पितारताना ताणें अशें घेतले लोक. मुकेश बापान बरयलो म्हणून उदयार सांगलें. पूण बाबा वेगळेच मनीस तांकां तांचें असामान्यत्व दाखयन संजीवाक दिसलें आनी ताचें पुस्तक तें बेगीन येवं अशें हांव मागतां. आनी ते असोच प्रोग्राम करून आमकांय ताणें आनंद दिवचो, कारण जे लोकांचे गूण सगळे मेरेन पावपाक जाय. आम जनतेक खास करपी माय स्टॅम्प येवजण पोस्ट खात्यान सुरू केल्या. आता लोकांक पैसे भरून आपलो फोटो आशिल्लो स्टॅम्प घेवंक मेळटलो. 25 GPO में स्थायी रूप से माई स्टैम्प काउंटर खोल दिया है. ये माई स्टैम्प काउंटर में आप सभी आकर के अपनी फ़ोटो खिंचवा करके या हार्ड कॉपी ले करके आकर के उसको ऑफिशियल स्टैम्प में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जिसकी एक सीट की कास्ट 300 रुपीज़ है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रणजी ट्रॉफीत गोंयान केरळाक 3 विकेटींनी मारले. मॅच परवरी गोंय क्रिकेटीच्या अकादमीच्या ग्राउंडार जाली. मॅचीच्या निमण्या दिसा गोंयाक जिखपाक 97 रन जाय आशिल्ले आनी गोंयच्यो 5 विकेटी उरिल्ल्यो. गोंयच्या हर्षद गडेकारान मारिल्ल्या हाफ सेंच्युरीच्या आदारान गोंयची टीम जिखली. ह्या जैताक लागून गोंयची क्वॉर्टर फायनलींत पात्र थरपाची आशा अजून जिती उरल्या. आनी इतल्यान खबरां चित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.